काणकोणचे नगराध्यक्ष लक्ष्मण धर्मू पागी हाका पिरायेच्या 46 वर्सांचेर आयतारा राती अकस्मात मरण आयले। ते पाळोळ्यात त्याच्या घरा लागसर पडिल्ल्या अवस्थेत सापडले। ताका बेगोबेग हॉस्पिटलांत व्हेले तेन्ना दोतोरांनी तांकां मरण आयिल्ल्याचें सांगले। सोमाराक तांच्या कुडीचेर निमणे संस्कार जाले। 2 म्हयन्यां पयलींच ते नगराध्यक्ष जाल्ले। खेळा मंत्री रमेश तवडकार हाचे प्रचार मुखेली म्हण ते पयलीं काम पळयताले। त्याच्या मरणाक लागून पुराय काणकोण म्हालात दुख्खाची ल्हार पातळ्ळा। तशेंच हे विशीं मंत्री तवडकरान दुख्ख उक्तायलें। आज आमच्या काणकोणच्या आणि आमच्या संपूर्ण कार्यकर्त्याच्या जीवनाचो एक दुःखद घटना की कालपर्यंत आमचे कडेन जे आसा सगळ्या सामाजिक क्षेत्रांत राजकीय क्षेत्रामध्ये एक हिरीर वावरपी सामाजिक कार्याची एक वेगळ्या प्रकारची वळख करून दिली। एक सामान्य कार्यकर्ता तितून सुद्दां जसो नगराध्यक्ष पदापर्यंत गेलो आणि जनतेच्यो सर्वसामान्य मनशाच्यो ज्यो समस्या हेच ताणें ध्येय धरलेलें आसा। ताज्या क्षेत्रांत आसता लक्षांत घालें आणि तर आमी हें करता आसतना आमकां म्हणजे आमी ताका मदत करपाक शकले ना की आमी ताणें आमकां सांगलें ना किंवा अशा तरेचे म्हणजे अटॅक येवपाचे 4 लोक आसात बाकी सगळे हॉस्पिटल लक्षांत गेले। शॉक सगळ्यांक बसलेले आसा। काळगोळ्याक आनी आख्ख्या काणकोणाक एक उत्साही धडपडी व्यक्तिमत्व आनी सगळे कामाक मुखार म्हणजे की हांवें असो कावन्सिलर पळयलें म्हणजे अशें कितें की म्हाका कोणालें वयर नासतलें आनी सगळ्यां फुडें हसत खेळत आतां आमचे म्हणजे खंयच्या पक्षा असो पूण हांव ताका खूब रिस्पेक्ट करतालो आनी मानतालो आनी स्वताच्या हिमतीचेर धडपड करीत एक समाजकार्यांतल्यान राजकारणांत आयिल्लें। खरेंच एक दुख्खेची घटना काल जेन्ना म्हाका खरेंच मनार विश्वास बसना जालो। एक लक्ष्मण मुद्दम सांगपा येतलो उपरांत की लक्ष्मण हो एक उठरा मनीस जेन्ना तांणी कौन्सील घडयलो आनी आमचे थंयच्यान गेले त्या देवळांनी शपथ घेवन तो आयलो आनी त्या वेळा सावन आज म्हळ्यार ताणें आपणाक हेजे बरोबर नगरसेवकां बरोबर तो भायर पडलो म्हणून आय वॉज शॉक्ड। काणकोण नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष लक्ष्मण पागी जाका लोक सगळे बाकल अशें ह्या नांवान वळखताले काल आयताराक रातच्या 10:30 वरांचेर पाळोळे हांगसर तांचे घरा कडेन तो कोलॅप्स जालो। ताजे नंतर हॉस्पिटलांत हाडलो। हॉस्पिटलांत डॉक्टरांनी ताका मृत्यू घोशीत केलो पूण कांय लोकांचें म्हणणें आसलें की ताजें पोस्टमॉर्टम करचें म्हूण आनी तेजे नंतर पोस्टमॉर्टमा खातीर मडगांव हॉस्पिटलांत व्हेली। आयज बरोबर 1 वराचेर डेड बॉडी हांगा आयली। जवळ जवळ हजारांनी लोक ह्या वेळार ताजें शेवटचें दर्शन घेवपा खातीर आसले। आयज नगराध्यक्ष गेलो हाजी दुखवटो म्हूण काणकोण नगरपालिका एरियेचे भितर आसल्यान काणकोणांत जो शिगमो जावपाचो आसलो हो शिगमो सरकारान आनी आयोजकांनी पूर्णपणे बंद केलो आसा। काणकोणचो नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष अवघे 4 दीस आसले नगरपालिकेचो कार्यकाळ सोंपपाक आनी पयलो नगराध्यक्ष जो पदार आसतना ह्या लोकांतल्यान वयली लोकांक गेला। गोमंतक TV खातीर सोयरू कुमारवान।